प्रीतीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 7व्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। मान्यवंत आग्नेल आपल्या बोलवंत जिवितान आनी उतरान देवाचे पोरचेक बोरवाशान भरता। हो 7व्या नोवेनाचो विशय। मान्यवंत आग्नेल प्रवचनांतल्यान, कुमसाराच्या साक्रामेंतांतल्यान, आत्मीक मार्गदर्शनांतल्यान आपल्या आयकोप्या मोदें नवे कालीस आनी नवे मन उत्पन्न करून दुखी आनी निराशी जाल्ल्यांक बोरवाशाची दिवटी पेटयतल्यांक उर्बेवंत यात्रेकारां जावंक प्रेरणा दितालो। बाबिलोनियेंत बोरवांचो विरगून गेल्ल्या पोरजे सारकी आयज आमची परिस्थिती जाल्या। झुजां मारामारीक लागून, धर्मीक आनी जात कातीच्या भेदवेगळोचाराच्या सांकल्यांनी घुस्पून उरून जायत्याच्या जिवितांतली बोरवाशाची दिवटी पालोवन गेल्या। आमचे पाप रोडून नवे कालीस, नवे मन आपणावंक भाग्यवान जावंक आमकां उलो। हे भाशेन जेन्ना आमच्या कुटुंबांनी, वावरा जाग्यार, शेजार सामाऱ्याक, समाजांत वो फिरगोर्जेन असल्यो परिस्थिती उप्रासतात तेन्ना एजिकेल प्रवाद्या भाशेन बोरवाशाची दिवटी पेटयतली उर्बेवंत यात्रेकारां जावंक देव आमकां आपयता। निराशीपण नपयत करूंक एक नवे कालीस आनी नवे मन दुसऱ्या भितर घालूंक वावरुया। ह्या मिसाची इंतेसांवां दिनवासता आनी फेर्नांदीस फॅमिलीक बरी भलायकी मागता। जिसिजा आनी न्यूटन फेर्नांदीस फातोर्दा टावन। बरी भलायकी मागता रुवेल आनी जिया गोयेस कुंकोली टावन। दिनवासनेचे मीस सेबी आनी आंजेला बोरी टावन। पिडेंतलो बरो जाला म्हूण देवाक दिनवासता चार्ल्स आनी जॉनिता फेर्नांदीस। दिनवासनेचे मीस इवेत देसा आनी फामील मिरामार टावन। बरी भलायकी पासत मागता ल्युमेना आनी रॉबर्ट बार्नेस हांची उर्मिला कारांजलें टावन। ह्या मिसांत वांटो घेवंक रोमार आयल्या बोरी सान फ्रांसीस झेवियर इगोर्जेची फिरगोजकारां आनी तांचो पाद्विगार पाद्री विक्टर फेराव, तुमच्या इंतेसांवां पासत आमी मागताव। सगळीं उबी रावया आनी यादनिकाक येवकार दिवंक गीत गावया। Tuci maku kamka ai turtu sab somestaci goinu pagoi korosu amci ai turtu sab somestaci goinu pagoi korosu amci तुझे सोर्शी आयल्या दोन्या वो पुंक्तु का मोय मार्गा तू नोदोर देवा तुझी सोमेस्ताचेर काक्लुतीची तू
Păcit ca cluticii. बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवोत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी तयारेच्या 7व्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानान सगल्यांक तुमकां येवकार. आयचो मुख्य विशय मान्यवोत आग्नेल आपल्या बोरवोन जिवितान आनी उतरान देवाचे पोरचीक बोरवाशान भरता. मान्यवोत आग्नेल प्रवचनांतल्यान कुमसाराच्या साक्रामेंतांतल्यान आत्मीक मार्गदर्शनांतल्यान आपले आयकोप्यांक मोदें नवे काळीज आनी नवें मन उत्पन्न करून दुखी आनी निराशी जाल्ल्यांक बोरवाशाची ड्युटी पेटयतली उर्बेवोत यात्रेकारां जावन प्रेरणा दितालो. बाबिलोनियेंत बोरवासो विरगून गेल्ले पोरचे सारकी आयज आमची परिस्थिती जाल्या. झुजांक मारामारीक लागून दुयेंस पिडीत सांपडून तरेतरेच्या प्रस्ना आडकोडीची गुलामां जावन धर्मीक आनी जात कातीच्या भेद वेगळोचाराच्या सांकल्यांनी घुस्पून उरून जायत्याच्या जिवितांतली बोरवाशाची ड्युटी पालून गेल्या. आमचे पाप रोडून फातराचे काळीज काडून नवे काळीज नवे मन नवो आत्मो आपणावून पवित्र सोपून आनी बागिवोन जावंक आमकां उलो. हे भाशेन जेन्ना आमच्या कुटुंबांनी वावरा जाग्यार शेजार सामार्याक समाजांत ओ फिरगोजींत असल्यो भिरांकूळ परिस्थिती उप्रासतात तेन्ना एसेकिएल प्रवाद्या भाशेन बोरवाशाची ड्युटी पेटयतली उर्बेवोत यात्रेकारां जावंक देव आमकां आपयता. निराशीपण नपयत करून एक नवें काळीज आनी नवें मन दुसऱ्या भितर घालूंक वावरूंक आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी साबार पावटी आमी निराशी जाल्या बोरमोसो उणो पडलो. पाद आग्नेला भाशेन एकामेकाचो बोरमोसो आमी चडूंक चुकल्या देखून देवाचें आनी एकामेकाचें आमी बोगसोने मागुया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव सारून मनान चिंतून तोंडान उचलून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबोद अपराध. ह्या बसोत बायगून सुदांचांक वान रे सगळे दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देव लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुर्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Shatyta Chaishta Sansari Sorves
विचाराया सोडपोत वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन भासा तुझ्या तोर वैभवा पासत आम्ही तुका वागता सोम्या जेजू ख्रिस्ता जेजू बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेरी तू संसाराचे पाप काढाय आमची गागोर कर तू बापाच्या उजव्याक पोसाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देव बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या देवा तूं सगल्या देण्याचो रोजनार आनी दोनी तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचे पूर्ण आनी शाश्वत सुख देखून तुजे भोक्तींत आमकां सदां संतोष मेळो असो कर आमचे सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्मचेकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप त्या काळार पोरजेक राखता तो श्रेश्ठ कुंवर मिंगेल उबो जातालो राष्ट्रां जल्माक आयलीं तेतून तावन दिश्टी पडूंक ना तसलो तळमळ्याचो काळ येवचो आसा तो काळ येतोच तुजे पोरजेक म्हणगे जांचीं नांवां पुस्तकार बरयलेलीं आसात तितल्यांकूय थारोन मेळटलें प्रिथुवीचे धुळींत न्हिदलोलीं आसात तांचे मदलीं जायतीं जाणां उठ्ठलीं थोडीं सासणाच्या जिविताक थोडीं बेआबरूक आनी सासणाचे लोजेक शिंकलोलीं तीं अंतराळावेल्या पोरजोळा पोरी आनी खूब जाणांक प्रमाणीकपणान चलोवंक शिकयलां तीं नखेत्रां पोरी सासणाच्या सासणाक लोकलोकतलीं देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शेरोणा येतां सगलीं म्हणुया म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शेरोणा येतां सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज तूंच म्हजें पात्र म्हजें दारजोणें तुजेच आदीन राखूंक दवरलाय हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कधीच हालोना जबाब म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शेरोणा येतां देखून म्हजें काळीज उल्हासता म्हजो आत्मो मुरगोडटा म्हजी कूड पर्यान सवस्थायेन सुस्त जातली कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय जबाब म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शेरोणा येतां तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख जबाब म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शेरोणा येतां
हेब्रावांक बरयले चिटी वेलें वाचप. दर एक यादनीक धार्मीक रिती पाळूंक दिसपट्टी मंदिरांत आसता आनी पातकां काडून उडोवंक शेकोना तसले येवन परतून परतून समर्पितात. क्रिस्तांव जाल्यार पातकां खातीर एकूच योद्न केलो आनी आतां तो देवाच्या उजव्याक बसला आनी आपल्या दुस्मानांक देव ताच्या पांयां थोळा घालतलो ते घडयेची वाट पळयत आसा. म्हणटच आपूण पवित्र करता तांकां एकाच योजना वरवीं सासणांक ताणें सोपून केली. सोर पातकांचें बोगसोणें मेल्लें म्हणटच ताचे खातीर आनीक बेटोन्यो करची गरज ना. देवाचें उतर. देवाच्या उतराक सगळीं उबे रावया. Sorves forak soy, sorves forak soy, sorves forak soy, soy, soy. Sorves forak soy, sorves forak soy, sorves forak soy, soy, soy. Uluja ta somja, dušica kraj kota. Jesus na utra, kalsan bagula leta, uluja ta somja, tučica kraj kota. Tu Jesus na utra, kalsan bagula leta. Sorves forak soy, sorves forak soy, sorves forak soy, soy, soy. Sorves forak soy, sorves forak soy, sorves forak soy, soy, soy. Sorves por तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्गो पोरमोनी जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुन्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, त्या दिसांनी तो सोंता पेतोस सुर्याचेर काडूंक पडटलो आनी चोंद्रीम आपलो उजवाड पालयतलो आनी नखेत्रां मळबावेलीं पडटलीं आनी अंतराळार आसात त्यो शक्ती कळकळटल्यो आनी तेन्ना व्हडले पदवेन आनी दोबाज्यान कुपांचेर येतल्या मनशाच्या पुताक सगलो लोक देखतलो. आनी तेन्ना तो आपल्या दुतांक धाडून चारूय दिकां वेल्यान पृथ्वीचे एके शिमेर तावन स्वर्गाचे दुसरे शिमेर पर्यान आसतल्यांक आपणे विसलोल्यांक जमयतलो. अंजिराच्या झाडाची वोपार समजून घेयात. ताच्यो कांद्यो बागोवतात आनी तांकां कोंबऱ्यो फुटतात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता. तेच परी हें पळयल्या उपरांत तो लागीं दारां मोरयांत पावला म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हें सगळें घडलें बगर ही सोंसत ओतरची ना. स्वर्ग आनी प्रितूम सोरतलीं पूण म्हजीं उतरां कदींच सोरची नात. पूण एकल्याच बापाक भायर रावून आनी कोणाकूच स्वर्गीच्या दुताक वो पुताक लेगून त्या दिसांनी वो घडयेची खबर ना. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाच्या बाबा भयणानो, 1992 ह्या वर्साक एक पुस्तक आयलें हार्वर्ड युनिवर्सिटी अमेरिकांतल्यान
फ्रांसीस फुकुयामा हो स्कॉलर आमचो जॅपनीज, ताच्या पुस्तकाचें नांव आसलें द एंड ऑफ हिस्ट्री, द लास्ट अँड द लास्ट मॅन. इतिहास संपलो. आनी ह्या पुस्तकांत द एंड ऑफ हिस्ट्री ताणें बरयलें की आनी दुसरे तरेन आमच्यान येवजूंक जायना आमचें पॉलिटिक्स, आमची डेमोक्रेसी. आमी राजा पळयले, आमी डिक्टेटर पळयले, आमी साबार भासांचें राज पळयलें, कॉलनायजेशन पळयलें. पूण आतां आमी पळयता डेमोक्रेसी दॅट हॅज कम टू एन एंड. आनीक आनीक मुखार अशें राजकारण करपाचें कितें तरी आमच्यान येवजूंक जावचें ना. वी आर एट द एंड ऑफ हिस्ट्री. आनी अशें जालें तेन्ना दुसरे चिंतपी बरोवपी ह्या पुस्तकाचेर प्रश्न घालूंक लागले, कित्याक ही हॅज क्लोज्ड आवर फ्युचर. आमचो फुडार बंद. फुडें मनशाक आनीक दुसरी येवजण ना, मनशाक आनीक कसली तांक ना, अशें कितें तरी जालें. बोरमोसो उडयलो. तेन्ना फ्रांस देशांतलो जुदेव डेरिडा, जॅक डेरिडा, ताणें अशें बरयलें, देर इज मोर डेमोक्रेसी टू कम. डेमोक्रेसी इज नॉट द लास्ट वर्ड. आमी कित्याक लागून वोट घालता, आमी कित्याक लागून रस्त्यार येता, आमी कित्याक लागून झुजता? वाय? बिकॉज ऑलवेज देर इज मोर डेमोक्रेसी टू कम. डेमोक्रेसी इज इन द कमिंग, नॉट एंडिंग. फुडार आसा तिका, आनी ह्या खातीर बोरमोसो आसा. आनी हो बोरमोसो आसा देखून एक एक भाव, एक एक भयण वता वोट करता. ऑफ लेट we have another pessimistic book, very, very recent. It is called After Future. Franco Bernardi नावाचो बरोवपी. After Future. फुडार काबार. We have reached a stage that we cannot think the future. फुडार चिंतपाची तांक आनीक आमकां ना. कित्याक ना काय हें समजूंक म्हाका आनीक एक पुस्तक मेळ्ळें. आमचे भारतीय बरोवप्यान बरयलें, पूण लंडन आसता, पंकज मिश्रा. द एज ऑफ एंगर. आज तो म्हणटा इतले रागाभरीत आमी जाल्या आनीक नाका जाल्ल्या मनशांक विलेक करून हाडटा हांव, ट्रंपा सारके आनी कोण सारके. इन हीज बुक प्रिवियस ट्रायम्फ ऑफ ट्रंप इज रिफर्ड. आतां ट्रंप दुसरे फावटी आयलो, पूण त्या खबर, मोदीची खबर, आनी कोण संवसारभर असले डिक्टेटर टायप लिडर्स आयल्यात. कित्याक? वोट लोक कोत्ता. वॉट हॅज हॅपन्ड? द लुजर्स ऑफ हिस्ट्री, जांकां हाटी धरून कोण कोण मुखार गेल्ले डेमोक्रेसी म्हणून, आयज ते मनीस दे आर मेकिंग हिस्ट्री. It is the history of the losers of history. अशें तो म्हणटा. भाव भयणानो, आयज उल्लेख हो मनान हाडला. कित्याक? बोरमोस्याचेर आमची नदर घालूंक. पादाग्नेलान सगल्यांक बोरमोसो दिलो देवाचें उतर पोरगोटून. आनी देवाचें उतर पोरगोट्टाच. हांव ते सिमनारींत 20 वर्सां रावलो. ताचे रुमान पर्यंत कांय फावटी न्हिदलो. म्हाका न्हिदोंक पडलें. गरज उडिला न्हीद हाडलो. रूम आमचो सारको करता म्हूण. पूण सेर्मांव कोत्तानाच, देवाचें उतर पोरगोट्टानाच दुयेंत जालो आनी शेकी तेच सकाळीं मेलो. इतलें देवाचें उतर पोटतिडकेन, खुशालकायेन आनी बोरमोसो दितले हें देवाचें उतर तो पोरगोट्टालो. आयज बाबा भयणानो, तशेंच कितें देवाचें उतर आमकां बोरमोसो हाडटा. पयल्या वाचपान आमी पळयतले हांव, देव बोरमोसो दिता. जांकां विचून काडल्यान तांकां स्वर्ग बसायता.
दुसऱ्या वाचपांत अशेंच जेजू आमचे खातीर रावता. आपलो येवन ताणें भेटयलो, आमकां सोडयलीं पातकांतलीं, आमकां तो रावता, देवाच्या उजव्यान बसला. शिवर्तमानान आमकां मेळटा बाबा बिनानो तसलोच बरमसो. इट इज द फायनल डिस्कोर्स. आयज आमी मार्कूचें शिवर्तमान वाचता आनी मार्कूचे शिवर्तमानांतलो जो उतारो वाको आमी काडून हाडला वाचूंक आयच्या आयताराक. इट बिलोंग्स टू द लास्ट पार्ट ऑफ मार्क. द गॉस्पेल ऑफ मार्क इज डिवायडेड इंटू 3. पयलो आसा द मिनिस्ट्री इन गॅलिली, दुसरो आसा जेरुजाल्याची वाट, आनी तिसरी द लास्ट वीक ऑफ जीसस. And we are on the Tuesday of his life, the final week. ती खबर आयज निमाणो सुमान होली वीक. पयल्या दिसाक आयताराक पोरचेन ताका जयजयकार काडून भितर काडलो मार्कू सांगता. दुसऱ्या दिसाक जेजू गेलो आनी देव मंदिरान जे दोंडेकार आहले तांकां सगल्यांक धांवडायले. आयचो तिसरो दीस. ह्या तिसऱ्या दिसाक खूब खूब घडण्यो घडल्यात. आमी थोड्योच आयकता. घडण्यो घडल्यात ज्यो वडील ताका विचार करतात, हें करूंक तुका कोणें पदवी दिल्या, हें करूंक कोणें केलां आनी कितें. द क्वेश्चन्स ऑफ ऑथॉरिटी. टुडे जीसस इज नॉट विथ दॅट. सेम डे इट इज, परहॅप्स इट इज इन द इवनिंग. जेजू दोंगरार आसा जैतानाच्या आनी थंयतान तो उलयता आनी थंयतान तो बरमसो दिता. अशें बरोवपी म्हणटात मार्क वॉज रायटींग फॉर रोमन क्रिश्चियन्स. आयज कडेन ताचेरूय मातसो प्रश्न आसा स्कॉलरली, पूण तरी आसतना मोस्ट स्कॉलर्स एग्री that the Gospel of Mark was written for people of Rome. आनी जेन्ना ते सोंसताले, जेन्ना तांचो निरो राजा तांचेर उपरासलो, त्या वेळार ओगडास तांकां आयलो अशें म्हणटात, जें कितें आमी आतां वाचलां. संवसार सोंपतलो, जेजू तरी येतलो, आमकां सोडयतलो. कित्याक जेन्ना निरो राजानूच उजो घातलेलो, जेन्ना ताचेर हें आयलें तेन्ना ताणें क्रिस्तांवांचेर घायलें. क्रिस्तांवांनी इनोसंटपणान उजो कांय घालूंक ना, पूण इनोसंट कशें तांकां बोली केले, जायते जाणांक लासले, जायते जाणांक जिवेशी मारले. अशें हो निरो एम्परर आपलो गुन्यांव लिपयता, दुसऱ्यांचेर तापता, क्रिस्तांवांचेर तापता. असले वेळार द मेमरी ऑफ जीसस, जेजूचो उगडास बरमसो हाडटा. भाव भयणानो, असोच एक थियोलॉजन आसा, द मेमरी ऑफ जीसस बरमसो हाडटलो. हो थियोलॉजन इज फ्रॉम जर्मनी, जोहानस बॅप्टिस्ट मॅथ्स, तुजे आनी म्हजे भाशेन कॅथलीक. आनी तो बरयता द डेंजरस मेमरी ऑफ जीसस. जेजूचो उगडास आमकां सोडयता, आमकां थारोन दिता, आनी ह्या खातीर तो डेंजरस उगडास. इट कॅन कीप पीपल फायट फॉर जस्टीस, make people fight for truth and die for truth. असलो उगडास. आनी ह्या खातीर बाबा भयणानो, the dangerous memory of Jesus is opening us a hope. आमकां बरो मोसो दिता. हो उगडास जो वर्तमानान त्या काळार बाबा भयणानो रोमच्या क्रिस्ती बाटल्यांक मेळ्ळो, तो आयज आमकां आसा. कित्याक I feel we going to need the memory of Jesus. जेजूचो उगडास न्हूच ह्या आल्तारार आमी कोत्तले, हें म्हज्या उगडासाक करात म्हूण, पूण जेजूचो उगडास आमची रियालिटी जिवंक. आनी अशें करून बाबा भयणानो तोच म्हणटालो की आय डोंट वॉन्ट टू शो माय बॅक टू वॉट हॅपन्ड इन जर्मनी. हिटलरा वरवीं जें कितें घडलें त्या खातीर हांव फाट करून क्रिस्तांव जावंक सोदिना, हांव फाट करून क्रिस्तांवपण जिवंक सोदिना. बट आय वॉन्ट टू लूक एट माय रियालिटी वीथ द मेमरी ऑफ जीसस. जेजूचो उगडास करून. अशें जाल्यार तुका आनी म्हाका प्रश्न, तूं गोंयांक फाट करून क्रिस्तांव कसो जियेताय? आर यू लिव्हिंग एज अ कॅथलीक वीथ युअर बॅक टू गोवा? दिस इज अ प्रॉब्लम. Today we have many reasons to ask this question. Who is selling Goa? What is the politics of Goa? What is going on?
हांव क्रिस्तांव कसो जियेता, फेस्तां कोत्ता गोंयांत फाट करून क्रिस्तांव जिवंक शकता. फाट करून गोंयांक हांव म्हजेंच जिवीत करूंक पावता. आय एम लिव्हिंग विथ माय बॅक टू गोवा. आनी जेन्ना हांव अशें कोत्ता तेन्ना हांव क्रिस्ताक फाट करिना काय? We have to ask this uncomfortable, difficult questions. आनी ह्या बसोत जरी आमकां बोरमोसो जाय, बोरमोसो जेजू, तोच बोरमोसो आमचो. आनी ह्या खातीर पादाग्नेल आमकां तेच जेजूशी हाडटा. तोच जेजूचें उतर, तोच जेजूचो शब्द मनीस जाता, आमकां बोरमोसो दिता. आनी आमकां जूय आमचें पॉलिटिक्स वी कॅन बाय विथ मनी, जूय भाव बिनानो आमचो डेव्हलपमेंट आमचो गांवूच चोरून वता. तुमी पळयल्यात गोंयकार आयज आर एंग्री. कित्याक काय? गांवूच ना जाला, म्हजो गांवूच ना असो जाता. म्हज्याच गांवांत हांव परदेशी जालां, म्हजें गोंय खंय गेलां? डू वी हॅव होप? डू वी हॅव फ्युचर? आर वी लिव्हिंग आफ्टर फ्युचर? फुडार जालो काबार, गेलो लंडन आनी खंय गेलो. आफ्टर फ्युचर इज दॅट द कंडिशन ऑफ बिईंग अ गोवन? हांव कोणाक कांय म्हणिना, फक्त चिंतूंक आपयता. हॅव वी टच्ड आफ्टर फ्युचर? फुडार थंय जातलो, हांगा ना. हांगा कोण ना, हांगा जेजूय ना. वी आर लिव्हिंग विथ अ बॅक टू गोवा. लेट्स फेस दॅट. आनी ह्या बसत भाव बिनानो बोरमोसो जाय जाल्यार फेस जीजस, फेस गोवा, फेस रियालिटी. अशेंच आमी करुया. पादाग्नेलान आमकां हो बोरमोसो दिलो, जेजूचो बोरमोसो, द मेमरी ऑफ जीजस. जेजूचो उगडास तोच आमकां सोडयता, तोच गोंय सोडयता, तोच गोंय सांबाळटा. लेट्स लिव with our face facing Jesus, with our face facing Goa. उबी रावया. आमचो भावार्थ जेजूक फाट करून आमी जिवंक न्हय, फुडो करूं. लिव्हिंग क्रिस्टियन्स फेसिंग क्रायस्ट. असलोच भावार्थ आमचो वाडोवंक म्हूण मागून जेजूचोच भावार्थ खोट करून आमी उच्चारुया. सोत मानता नेवा सर पदवेदार बाबा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे समावलो. आंकवार मरिये ताय सोलमलो, पोंस पिलाताका ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मोदे देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्या तो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोद पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तूं इतां जिव्या आनी मेल्ल्याची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो ऐकार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीच मागणी भावार्थानूच देवा मुखार घालुया. आमच्या पाप सायबान, बिस्मांनी, यादनिकांनी, तशेंच मोठवाशा भाव भयण्यांनी आपले देखीवोन जिविता उदेशी आपलें आपोवणें बापाक मानता तसलें करूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचे फिरगोजेंत आनी समुदायांत जे तोल्या भावात्या पासत आमी मागता. आपल्या जिवितांत तांणी क्रिस्ती भावाताची मुल्यां कशी मनान आपणावंक आनी ओर्ताबोरीत क्रिस्ती जिवीत जिवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. समाजाच्या बरेपणा पासत जायतीं आमची भावा भयणी बारीं वावुरता. जायते पावटी आमचे ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी
असल्या भावा भयणांक दुसऱ्या मनशाचें बरें उतर आनी उत्तेजन मेळना. तांणी आपलो भावात आनी बोरवासो सोडी नासतना उर्बेन आपलें कार्य चालूच दवरूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. हे मिसाचे बेटेन वांटो घेतेलीं आमी सोगलीं तशेंच कोश्टां त्रासांनी निराशी जालोलीं आसात तांणी सोडगींच्या बापाचेर आपलो विस्वास दवरून जिवंक मानेवंत आग्नेलाच्या मोजोतीन तांकां पवित्र आत्म्याची गोठाय मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जायतीं आमची भाव भयणां पिडेक वो ओचोनेक सांपळून निराशी जाल्यांत. तेच पळी जायते कुटुंब तुटपाचे दोशीर आसात जाल्यार जायते तरणाटे शिकप करून सर्वीस मेळो ना जावन वो जिविताचो सांगाती वो सांगातीन मेळो ना जावन निराशी जाल्यांत. देवाचेर तांणी आपलो भावात तिरावंक आपले गरज त्यो वस्तू देव फावो करतलो म्हूण बोरवाशान जिवंक बापाची कृपा आनी मोजोत तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सर्गींच्या बोदयाल बापा ही थोडीच मागणी तुज्या मुखार घालता. तुजो पूत आमचो गरो बोरमोसो दिसान दीस सगळें आमचें जिवीत कश्ट दूख पिडा काळूक सगळें ताच्या साथीन आमी घालूंक आनी ताच्याच उजवाडान पावलां मारूंक आमकां बोल दी. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. म्हज्या बाबा मिनून म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलीं सामून माता. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लागीं पवित्र सुबेच्या आत्म्याक सुरवेस्पर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासनाक सुखाक आमी पाव हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशा आनी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासनाच्या देवा सर काण्यान सोदताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारीक थान जळून घेतलो. क्रुसाचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां आनी बरोबर आनी सर्गीच्या सलदल बरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी करता. Poved, dol barazzo sorves porto,
स्वर्गाने संसार भला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय बापा करोस पवित्र सगळ्या पवित्र कोणाची सोर तुझ्या पवित्रात्म्यांक धाडून इंडेणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलीच कशेन कश्ट मरण सोसूंक पयचे आदी ताणें उदो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी खूड तुमचे पासत समोर खंयची तेच परी जेवण जातोस ताणें कालच घेतली तुका नव्यान दंड वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी करराचें रगत पातकाचें बॉक्सांनी मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा बसत तें बारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करा Bavartaco gut porgo tuya Gesù melo, Gesù ci consola, Gesù noviane dolor. Gesù melo, Gesù ci consola, Gesù noviane dolor. बापाजीच्या मनाचा आणि पुनश्चनपणाचो आमी भक्तीपणी उदास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काळजका समर्पिता जे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता जे चिकुडान रगत चोतेल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्ताराचे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोळी बापाक आनी सगल्या आदनिका वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय प्रवचवणपणाचो बरवसो धरून मेले ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोळसोळीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मेरे देवाच्या माये सांगातीत चपुती बागून सुजे बागून दोन दूत आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखाक आमकां वांटो दी ताच्या सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ताच्या पुतार दी त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्मेचे एकपणान सर पदवेदार बापा सर बंदोन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक बरवसो फुडार उक्तो करता होप ओपन्स द फ्युचर फुडार देवाच्या हातान देर इज मोर फ्युचर टू कम देर आर मोर ब्लेसिंग्स टू कम देर इज मोर गॉड टू कम असलो बरवसो आमकां दी म्हूण मागून आमचो फुडार उक्तो नॉट क्लोज्ड बंद करून सिंगुलर करून only for me and my family the future in the singular future in the plural open today we see future in the singular me my family me and my community religion asle future bawa binano amka mukar oronat khoro bormoso future in the plural what's bormoso amka di mun magon chishcha sutrani बापाक उलो करूया आमचे बापा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राय आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस
आनी आमकां आटांनी पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वाईटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सबूज काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोर भशेन ओतरेकता तर आमकां जिदार काकोतीन सर पातकांतली सठोय आनी सर आकांतली वाडटाय. कित्याक स्वर्गीय पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाताचेर देस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तूं सोजी येता आनी राजपूत चलयताय ससनाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सोबी आसूं. एकामेकाक सुम्याची शांती बांदूया. संसाराचे बाकातोरे आमची काकूत आमची काकूत आमची काकूत गो देवाचे शेले संसाराचे बाकातोरे आमची काकूत आमची काकूत आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे बाकातोरे आमकां शांती आमकां शांती आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो जीव जेजू आमचो बोरमोसो उगडटा आमचो फुडार उक्तो करता. जी कोण ताका घेवंक सोदतात ती सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. Amche sove
Maesta devarupne Kurat móg ekamenkaco Sosohave Keratumco Peliatumi Kortatitle Koret sakta Makapahale Kurat móg ekamenkaco Sosohave Keratumco Peliatumi Kortatitle Koret sakta Makapahale Kanuduilo Soglen soret zarzalo Lusmana Degit kiuya Moganus Shivitsaria Kurat moge kamekazo Sosohave Keratumco Peliatumi Kortatitle Koret sakta Makapahale Kurat móg ekamenkaco Sosohave Keratumco Peliatumi Kortatitle Koret sakta Makapahale Angale Wingangache Watsurya Biratiuche Kurat móg ekamenkaco Sosohave Keratumco Peliatumi Kortatitle Koret sakta Makapahale Kurat móg ekamenkaco Sosohave Keratumco Peliatumi Kortatitle Koret sakta Makapahale गोडीभोर आमचे दोळे धांपून जेजूशी आमी उलोवया ताणें आमकां लौकीक कुशीन दिल्लीं आव्हानां आमच्या जिवितांत ह्या गोंयांत आमच्या फामिलींत ती स्विकारूंक आमकां बळ आनी काळजीदारपण मागुया उभी राहूया प्रार्थूया प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां हें संस्कारलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां ह्या पोसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या आसम्या वरवीं आमेन बसूया ह्या मिसांत रोमारी घेवन येतल्या बोरी सांत फ्रांसीस शावियर इगोर्जेच्या फिरगोस्कारांक आनी तांच्या पादविकाराक हे मीस भोक्तीन समरमतल्या मुखेल यादनिकाक पाद्री विक्टर फेरांव हांकां आमचे दिनवास तुमी हांगा येवन तुमची भोक्ती मानेवत आग्नेला सवय दाखयली म्हूण तुमकां मानेवत आग्नेलाच्या मजतीन जायते उपकार आनी देणी मेळो म्हूण आमची मागणी फादर विक्टर हो जावन आसा एक प्रोफेसर राशोल सिमिनारींत तशेंच बरयणार सायंटिस्ट पेपराचेर ताजी आर्टिकलां केन्ना केन्ना तुमी वाचल्यांत आसतलीं Father, you stirred our hearts today. I listened to a bit of your sermon
ऑनलायन तुमची काळजां तांणी जागोयल्यांत आसतली दुबावीण आनी ही इज अ मॉडर्न डे प्रॉफिट. असलेच प्रवादी आमकां जाय, न्हयच फकत गोंय सांबाळूंक पूण देवाचें राज सांबाळूंक. आनी ताची उतरां तुमी काळजांत घेवन घरा वेतल्यात आनी तुमचें जिवीत तुमी देवाक मानता तसलें लौकिकान जावनूय कितलो डिफरन्स तुमी समाजांत संवसारांत करूंक जाता हें तुमी आयज जाणवल्यात आसतलीं फादराचो शर्मा आयकून. फादर तुका देव बरें करूं आनी तुज्या कार्यांत पादविगारपणांत शिकोवपांत बरोवपांत तुका आमी येस देवाचे आशिर्वाद आवडेता. थोड्योश्यो कळोवण्यो तुमच्या खेरीत इंतेसांवा पासत मिसां तुमच्यान आमच्या ऑफिसांनी दिवं येतात. कोंकणी बायबल डायरी 2025 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळेंत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटात. आमच्या पिलारचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतले सिमिनारिस्तांक तांच्या शिकपांत आनी आखारणेंत आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसत जाल्यार आमच्या बर्सीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें. मानेवत आग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांक मागलेल उपकार आनी देणी फाव जातात ती वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवन कळोवची. ह्या वर्सा आमी सिमिनारीच्या थियोलॉजी हॉलांत पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केलां. पिलारचे मिशनार वेगवेगळ्या गांवांनी भारतांत आनी परदेसांत वचून जेजूचें शुभ वर्तमान परगोडटात. त्या त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या प्रदर्शनान दाखयल्या. मागता सगळे थंय वेळ काडून तुमी भेट दिवची आनी तुमच्या मिशनारी पुतांचो वावर तुमी अणभवचो. अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट ह्या पुस्तकाची उक्तावणी जाल्ली आसा. ह्या पुस्तकार पवित्र मिसाचे भाग आनी मिसाचे भेटेंत कसो वांटो घेवचो हाची माहिती दिल्या. तुमचे लागीं मागता हें पुस्तक विक्रेक घेवंक तुमची भक्तीक गिन्यान वाडूंक आमच्या पुस्तक शाळेंत हें पुस्तक मेळटा. नोव्हेंबराच्या 18 म्हणजे फाल्यां सकाळीं 9 ते 12 वाजता ब्लड डोनेशन कॅम्प आमचे मिशन सेमिनारींत चलयतलेत. जांकां आपलें रगत दिवपाची खुशी आसा तांकां आदले राती 6 वरां तरी न्हीद पडोंक जाय. रगत दितल्यांची पिराय 18 ते 60 वर्सां मेरेन आसूंक जाय. रगत दिवंक येवचे आदीं 2 वरां पयलो बरो ब्रेकफास्ट करून यात. वारडांचो इश्ट हें सातोळें दवर ब्रेस्तारा पिलारची संस्था उजवाडायता. तुमच्या सुस्क्रिसांवांच्या आदारान हें कोंकणी पत्र तुमच्या आदारान पिलार संस्थेचो वावर फुडें व्हरूंक सहकार मेळटा. वारड्याच्या इश्टाक सुस्क्रिसांव दर वर्साक 250 रुपया हें आमच्या कोंकणी पत्र आनी कोंकणी भाशा फुडें व्हरूंक तुमचो सहकार मेळटलो म्हूण आमी आदीं फुडें देव बरें करूं म्हणटा. नोव्हेंबराच्या 20 तारखेर मानेवत आग्नेलाच्या पुण्यतिथीच्या दिसाक सांजेच्या 7 वरांचेर फादर आग्नेल इस्कॉलाच्या आंगणांत आमकां बाळगून दवर एक फुकट तियात्र जातलो. तुमकां कोणाकूय पांडालाचो वा फुलांचो कोर्स दिवची खुशी आसत जाल्यार आमच्या ऑफिसांत दिवं येता. सेवेरिना ब्रागांसा वेर्नाथावन आपल्याक मेळ्ळो उपकार मानेवत आग्नेला उद्देशी बरोवन सांगता. म्हज्या दुबेचो न्हवरो शिवम दामावेळकार हो उपसोयगाक सांपडून आपोलो विक्टर हॉस्पिटलांत गंभीर परिस्थितींत भरती आसलो. ताचो पांय आनी हाताचें ल्हान बोट मोडलेलें. ऑपरेशन जावन 3 दिसांनी ताचें ऑक्सिजन लेवल देवूंक लागलें म्हूण ताका ICUंत शिफ्ट केलो. कुडींत भितर रगत व्हांवन पुलमावांत उदक भरोन इन्फेक्शन जालें आनी ताका स्वास घेवंक कठीण जातालें. हांव पिलार मानेवत आग्नेलाच्या तुंबलाशी आयली आनी ताचे पासत खतखत्यान मागले उपरांत 24 वरांनी ताचें ऑक्सिजन लेवल चोडोंक लागलें आनी पुलमावांत इन्फेक्शनूय देवूंक लागलें आनी 3 दिसांनी ताका जनरल वॉर्डांत शिफ्ट केलो आनी आनीक 3 दिसांनी ताका घरा धाडलो. हांव मानेवत आग्नेलाक दिन वाचतां आनी बेगीनूच सांत मूठ परगोटूंक मागता. सगळीं आमी उबी रावन आमचेय उपकार आमची मागणी आमच्यो गरजो देवा मुखार मानेवत आग्नेलाच्या हातांतल्यान आमी दवरुया. हे तुमच्या स्क्रिनीर आयलेलें उपकार मेळूंक मागणें सगळीं सांगता आमी तें मागणें आतां म्हणुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या सर्गीच्या बापा आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडाबोळ दिनवाशी मनान आमी अळखतांव आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उद्देशी उत्सऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवत आग्नेलाच्या बागीवत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांत हांव मागता. तशेंच आतां मानेवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुमच्यो गरजो मांडात. एक खुणा खोशी फाव कर म्हूण विनयता.
आता आमी मानेवत आग्नेलाक भागिवंताचो मान मेळूंक खोतखोत्यान मागुया. सांगाता म्हणून ओगणीच काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमचे बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. मानेवत आग्नेल विनंती कर आमचे पासून दुयेंतीचेर आशिर्वाद इगोर्जेन जातलो. निमणे आशिर्वादाक तुमच्यो तकल्यो बागुयात. Survispor तुमचे सोबे आसूं. सुर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आमच्या इष्टा आमकां तूं सांडू नाका. ह्या परदेसान आमकां धाड स्वर्गांत तुजो आदार. हे गोंय आमचे बागीचे उंचा मोलाचे देणे. Diso sorgar Gorvaj tuja utraci Kazak sovoskaj hadi. He gojam čim bagiče Uca molače denen Padak nelače pajne Alung takabag melen Padak nelače pajne Alung takabag